येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. अशें दिसता की उच्च न्यायालयात केल्लो अर्ज फळादीक जाला. 22 तारखेक जावपी गोंयची जिल्लो पंचायत वेंचणूक राज्य वेंचणूक आयोगान रद्द केल्या. पूण उपरांत थारायल्ली 24 तारीख मान्य करून घेवंक ना. तेच बरोबर इयत्ता 9वी ते 12वी मेरेनच्यो परीक्षाय रद्द केल्यात. कोरोना पातळपाक जबाबदार थारपा सारक्यो 2 गजाली सध्या तरी टळ्ळ्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्राक उद्देशून केल्ल्या भाशणात 22 तारखेक जनता कर्फ्यू पाळचो असो उलो मारल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राज्य वेंचणूक आयोगा बरोबर बसका घेवन जिल्लो पंचायत वेंचणूक 24 मार्चाक घेवची अशें थारायल्लें. मिडिया कडेन उलयतना ताणें ही तारीख निश्चित केल्ली. 9वी ते 12वी मेरेनच्यो परीक्षा रद्द केल्ल्याचें ताणें सांगलें. The state government, in consultation with the state election commission, the state government had decided to postpone the election on 24th March 2020. Counting will decided by the state election commission. Honorable Prime Minister ने सभी भारत देश के इस जनता को जनता कर्फ्यू के बारे में अलर्ट करने के लिए जिस तरह का डिसीजन लिया है, इसलिए रिस्पेक्टिंग दैट डिसीजन the state government had taken the decision that to postpone the जिल्हा पंचायत इलेक्शन. सगळ्या लोकांक आव्हान करता की पीएमान आव्हान केला त्या प्रमाणे 22 तारखेक म्हणजे त्यांनी ब्रेक करपा खातीर आमी म्हणटा की कोविड-19 हो थर्ड फेजींतल्यान आसलो आनी तो ब्रेक जावपा खातीर माननीय पंतप्रधानान जे डिसिजन घेतलें ते डिसिजन फॉलो करून आमी आमचें इलेक्शन पोस्टपोन केलां 2 दिसांनी 24 तारखेक. इतके भिवन वचपाची गरज ना. इलेक्शन कमिशन हे ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स ही तांच्या बूथ लेवलाचेर सॅनिटायझर वापरप किंवा बाकी सगळ्या पद्दतीची प्रिकॉशन्स सॅनिटायज करप बूथ ही सगळी प्रिकॉशन्स ते घेतले. म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की गोंयान आयज पर्यंत एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळोंक ना आनी हाज्या फुडें मेळची न्ही. आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां तर आनीक आमी टायटन केलां. एअरपोर्टाचेर येवपी, रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी, आमी ऑलरेडी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी सुद्धा प्रत्येक पॅसेंजर जो आसा हो आतां ऑलरेडी चेक केलो वता. एग्जाम्स आर ऑल्सो पोस्टपोन्ड. इवन दो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन करता. वी आर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो पोस्टपोन्डिंग. आमी 9th स्टँडर्ड आनी 11th स्टँडर्ड एग्जाम्स वी आर टेकिंग द डिसिजन ऑन 31st of March. रिवायव करतले डिसिजन तेन्ना डिसिजन घेतले की तांच्यो एग्जामी जातल्यो काय ना त्यो. आनी बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो पोस्टपोन केल्या त्यो 31st of March रिवायव जातले तेन्ना. पूण सांज मेरेन बदल घडले जेन्ना जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे बाबतींत कोर्टान सरकाराक एफिडेवीट फायल करपाक सांगले तेन्ना. कोरोनाच्या बाबतींत कितें उपाय येवजण घेतल्या तेवूय स्पश्ट करपाक सांगलें. सध्या तरी राज्य वेंचणूक आयुक्त R.K. श्रीवास्तव सांगता ते प्रमाण वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात आनी ताची तारीख अजून निश्चित जावंक ना. R.K. Srivastava said that elections are postponed indefinitely. New date would be announced later. The polling schedule on 22nd March, which was scheduled earlier and notified, has been cancelled, and there will be no election even on 24th of March. Fresh date will be announced for conducting the polling. कोरोना व्हायरसाक लागून जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशें मागपी याचिका पणजेचो केनेथ सिल्वेरियान हायकोर्टा मुखार दाखल केल्या. I have filed a writ petition because the Zilla Panchayat elections were to be held and there would have been mass gathering. So right now we were in a state of epidemic. I was there in the court, my lawyer was there, and there are 8 lawyers were there and their director of Panchayat and some officials. The government showed that they are incapable safety wise. So therefore the judge has told the election commission, you are an independent body, you take an independent decision and give genuine reasons as why the election should happen on 24th March, and the reasons will be examined by the High Court. So he had said give the affidavit tomorrow by latest by 12 o'clock. जायत्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक फुडें धुकलपाच्या कृतीचे समर्थन केलां. पळयात. पूण ही इलेक्शनां जी जिल्ह्याची आहे खूप पयलीं जावपाची जाल्यार हो प्रश्न येवपा नाशिल्लो. पूण तेणें आतां एपील म्हणल्यार आमी ते मानपाचें आमचेच आरोग्या खातीर ते इलेक्शन बी कॅन्सल केलां. ते आरोग्य पयलें इलेक्शन मागीर आरोग्याचे सगळे प्रत्येक मनीस आनी ते इलेक्शन आसा.
पण इलेक्शन ही जातलीच ती घटनेनुसार असता आमचे किंवा राज्याचे घटनेनुसार पूण अशी जी घटनेनुसार जी इलेक्शन जातात ती जातली. आणि आता एकूच दूख जाता की प्रायम मिनिस्टरान सांगले म्हणून कॅन्सल जाता. लोकांच्या भलायकेक मार बसतलो म्हणून कॅन्सल जावं ना. काल पासून जेन्ना ते जनता कर्फ्यू म्हणून डिक्लेअर जालो तेन्ना 2 दीस फाटीं उडयले. इट इज शेमफूल. म्हणजे सगळें आसता म्हणजे हेंचे कितें आसा तकलेन आमकांय कळना 2 दीस इलेक्शन फाटीं उडोवपाक. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख. कोरोना व्हायरसाक लागून लोकांनी भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक आवाहन केलां. सोशल मिडियाचेर पातळपी वावड्यांक लागून लोकांनी आबूज जावन सामान सांठोवन दवरपाची घाय करची न्हय अशें ताचें म्हणणें. पळयात. बाकीच्या सगळ्यो ज्यो नेसेसरी गुड्स ज्यो आसा ह्यो तश्यो अवेलेबल आसतले. आत्तां 6 म्हयन्याचो बाजार एट अ टायम खरेदी करून कोणीच दवरपाची गरज ना. आमी 31 मार्चाच्या उपरांत पुराय सगळ्या ह्या कंडिशनाचो रिवायव घेवपाचो आसा आनी वेळच्या वेळी गव्हर्मेंटा कडल्यान जो एडवायस वयता आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान ह्या सगळ्या बाबतींतले सर्क्युलर ह्या वेळच्या वेळी पब्लीश केले वतले. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हे वेळच्या वेळी जे सर्क्युलेशन जे आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान सर्क्युलेट केले वयतले. ज्यो म्हाका दिसता सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान कोणायकू म्हणजे कोविड-19 कोरोना व्हायरस हाजेर अपप्रचार जो करपाचो आसा तो करचो न्ही हाजी म्हजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा. आनी जर कोणाक इन्फॉर्मेशन जाय आय थिंक 104 ह्या नंबराचेर आयजूय बी राज्यांतल्यान सगळी इन्फॉर्मेशन जी आसा ती दिली वता ती फॉलो करची. शेवटाक मुरगांव भाजपा मंडळान ग्रीन सिग्नल दिले. मुरगांवचे एमपीटीचे पोरणे बिल्डिंगेत कोरोना चिकित्सा केंद्र घालपाक मुरगांवकारांची कसलीच हरकत ना. पूण हे केंद्र सगळ्या सुविधांनी सज्ज आसचें अशें मुरगांव भाजपा मंडळान मागलां. संकल्प आमोणकारान ह्या केंद्राक हरकत घेतलेली. बिरेस्तारा भाजपाचो मंत्री आणि थळावो आमदार मिलिंद नायकाच्या फुडारपणा खाला थळाव्यांनी क्वॉरंटायन सेंटराक विरोध केल्लो. पूण कोरोनाच्या संदर्भात पातळिल्ले बातमे संदर्भात डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर मुरगांव भाजपान शुक्राराक खास पत्रकार परिशद घेतली. भाजपा मुरगांव मंडळाचो अध्यक्ष संजय साताड्डेकरान चिकित्सा केंद्राक जातल्या विरोधाच्या बाबतींत बदलिल्ले भुमिकेचेर कितें स्पश्टीकरण दिलें पळयात. ऑपोजिशन लीडर जो संकल्प आमोणकार आहा तेणेन काल सगळ्यांक एडवर्टायज करपाक लागलो की थंय कोरोना व्हायरसचे पेशंट हाडून घालतले म्हणून आमचे एमपीडीच्या ओल्ड एडमिन बिल्डिंगान. वास्तवीक जेन्ना आमच्या आमदारान चौकशी केली, आमच्या मंत्र्यान चौकशी केली तेन्ना ते एक बॅकअप ऑफिस कशें आसलें की एखादो जर एअरपोर्टार पेशंट लँड जालो जाल्यार तांकां स्क्रिनींग करपा खातीर तांच्यांनी ऑलरेडी एक्चुअली ESI हॉस्पिटल रेडी केला, GMC आहा, SMRC घेवन दवरला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटे आमचे चिकालीमचे केल्ले आहा आनी तांच्यांनी तेका जोडीस म्हणून फाटल्यान एडमिन ऑफिस बी घेवन दवरले. पूण ताणें सड्यार येवन अशें सिट्युएशन क्रिएट केलें की ते पेशंट घालतले आनी लोक सामके टेन्स जाले त्या एरियान. सगळे टेन्स जाल्ल्या कारणान एक प्रकारचो कन्फ्युजन निर्माण करून गेलो. त्या खातीर लोकांक कंट्रोल करपाक किंवा लोकांक एक कॉन्फिडन्स दिवपाक तांकां कलेक्टरा कडेन व्हरपाक पडलें, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा पर्यंत मेमोरंडम दिवपाक पडलो आनी आमचे एक अपील ऑफ ऑब्जेक्शन फायल करपाक पडलें आमकां. आतां प्रश्न असो जालो की हांगासर घालप की ना. जर DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्वीस ते सेंटर करपाचें जर इच्छा तांकां गरज पडली, नीड बेस्ड गरज पडली जाल्यार DHSन ताका सारकें इक्विप करचें आनी घालचें आनी लोकांक तेच्या बद्दल ज्ञान दिवचें की तेच्या पासून लोकांक कांयच धोको आसना. जाल्यार आमच्या मुरगांव वाठाराच्या लोकांचें कांय तेच्या बद्दल ऑब्जेक्शन आसचें ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या बोड्डे वाठारांत गाडयांची सिटां दुरुस्त करपाच्या दुकानाक शुक्रारा अस्कीत उजो लागलो. ह्या उज्यांत एक घर, 2 मोटरसायकली आनी एक टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी एक कारीचो लासून गोबर जालो. ह्या दुकाना कुशीक वेल्डिंगेचें काम चलता. वेल्डिंग करतना कीट पडून उजो लागलो आसूं येता असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. हो उजो पालोवपाक मडगांव आनी वेर्णेच्यान 4 फायर टेंडर आपयल्ले. दुकानात उजो लागिल्ल्याचे कळटकीर दोगा थळाव्या भुरग्यांनी घरात भितर सरून घरातल्या मनशांक साल्वार केल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगले. उजो पालोवपी दळाचे केंद्र 1 किलोमिटराच्या उल्याचेर आसा. अशें आसूनय उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो अर्द्या वरान घडणूक थळाचेर पावल्यो. देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
कॉल आमकां आयिल्लें 10:30 फ्रॉम हेडक्वॉर्टर पंजीमसान आमकां कॉल येयल्लें कित्याक शॉपाक व्हडल्या शॉपाक नियर नॉर्बर्ट श्रीमा कडेन उच पेटला. हे कॉल इमिजिएटली आमी जेन्ना आयले तेन्ना कळ्ळें कितें ते आमचे स्पॉन हे करता गाडयेची स्पॉन सिटां बिटां कवरपाचे कवरां ताका उचपेटले आनी ताका उचपेटलो म्हणल्यार कारण कितें थिंगा वयर वेल्डिंगूय चालू आसता. सायडीन ते वेल्डिंग मारून तेजें हें घालता बीम्स कॉलम हें घायलें आहा तें चालू आहा. एका उदक हालीं पेटलेलो लास्ट वीक कितें एका उदक पेटलेलो. गाडयो आमच्यो आमी गाडी हाडल्या एक भावसर म्हणजे तेका 12,000 लिटर उदक आसता. ती एक गाडी लागल्यार मडगांवच्यो 3 गाडी आहा. ती तिनी वॉटर टँडर आनी 2 वॉटर टँडर एक भावसर आनी एक वेर्ना सावन वेर्ना सावन गाडी येयली आहा. तेजे आसता स्मोक येता तेजे आसता तो बारीक काळी शिवात ताजो स्मोक वचना. ते एक एवरी लायक गॅर्बेज यूज पेट्टा ते भाशेन तो यूज पेट्टा. सो ते एवरी काडून बारीक स्मोक ऑलमोस्ट कंप्लिटली कंट्रोल केलो. जे रेजिडेन्शियल प्रिमायसीस तरी आसतना हे ते कोत्ताय हिंगा म्हणजे लोक कसो तांकां परमिशन दिता तें हांव ना. लोकांक तेंचें ऑब्जेक्शन ना तरी आसतना ते हेंचे बिजनेस ते चालू आसता. हालीं उच लागलो हेका. तुमगे बी कितें परमिशन आसा तेका? तेका एरिया कमी आहा आमचे तांकां परमिशन म्हाका दिसता. आनी फायर ब्रिगेड येवन तेगे फायर ब्रिगेडा पयलीं सुद्दां पंप स्टार्ट जाल्ला. ते वाल आहा ते चलनाय. वाल चलना म्हणून म्हाका परतून तेणें कितें करून एक वाल स्टार्ट केलो आनी फायर ब्रिगेडा पयलीं. दुसरें म्हळ्यार हिंगा ट्रॅफिका कंट्रोल ना. ट्रॅफिका कोणी फोन मारून आपल्या पुलिसांनी चोयता तेणें पयलीं ट्रॅफिक कंट्रोल करपा जाय. हिंगा सगळें ट्रॅफिका कंट्रोल करना जावन फायर ब्रिगेड येवन तिंगा 10 मिनटांनी उरली हे लावन गाडी ब्लॉक करून. सो म्हाका दिसता पुलिसांनी पयलीं येवन हिंगा ट्रॅफिक तरी कंट्रोल करपा जाय आसलो. आनी एक जर हिंगा 1 किलोमिटराचेर जर तर अर्दी वर लागता फायर ब्रिगेड येवपाक जाल्यार 5 किलोमिटर जाल्यार हांकां 2.5 वर लागतली. म्हाका दिसता तेन्ना म्हळ्यार लोकूय मरण खबर आनी हेंय खबर. तांकां भितर वचून आमगेलो एक हिंगाचो भुरगो रुजारियो म्हणटा कुडतोरीचो तेणें वचून भितर वचून तांकां काडलें 2-3 आनीक मारयो. ते 2 जाण भुरग्यान वचून पयलीं तांकां भायर काडले. डॅमेज चड जाल्या न्हू. मनशां सद्या कोणाक कांय जालें ना. तेंगे बोर्डेच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेकार. आणि आता काढूया जिल्लो पंचायत वेंचणुकीची भोंवडी. पळोवया पॉलिटिकल राउंड अप. राज्य वेंचणूक आयोग हो सरकाराच्या हातातले बावले कशे वावुरता आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोमसान आरोप केला. वेंचणूक आयोगान बंदी घालून लेगीत भाजपान वोटर स्लिपींचेर आपले नाव घातिल्ल्याचे त्याचे म्हणणे. आपली बायल कविता कोलवेच्यान वेचून येतलीच असो विश्वास थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकरान उक्तायला. कोरोना व्हायरसाचो धोको आसून लेगीत मुख्यमंत्री मात प्रचार सभो घेवपात व्यस्त आसा अशें त्याचे म्हणणे. लोकांचे भलायके विशीं मुख्यमंत्र्याक कांयच पडून गेल्ले ना अशें तो म्हणटा. कोलवाळे मतदारसंघांतल्यान किरणाची बायल अपक्ष उमेदवार म्हणून उबी रावल्या. अब्दुल कादीर शेख दवर्लेच्यान अपक्ष उमेदवार म्हणून उबो रावला. तेका आम आदमी पार्टीन तेको दिला. कादिरान घेतिल्ले प्रचार सभेत आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स उलयलो. पूनम सामंत बोरयेच्यान अपक्ष उमेदवार म्हणून उबी रावल्या. वेचून आयल्यार बायलांच्या सक्षमीकरणा खातीर काम करतली अशें तिणें सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन बाणावलेच्यान मेनिनो फर्नांडीस आनी कोलवेच्यान वानिया बाप्तिस्टाक उमेदवारी दिल्या. ह्या दोनूय उमेदवारां खातीर चर्चिलान बिरेस्तारा प्रचार केलो. हे दोनूय उमेदवार वेचून येतले असो विश्वासय ताणें उक्तायला. रमाकांत खलपान बिरेस्तारा काँग्रेसीच्या उमेदवारां खातीर प्रचार केलो. काँग्रेसीन हरमला नारायण रेडकर आनी मांद्र्या महेशाक उमेदवारी दिल्या. प्रभाग पुनर्रचना आनी राखीवतायेचो अधिकार सरकारान आपल्याच कडेन दवरिल्ल्याचो आरोपय ताणें ह्या वेळार केलो. टॅक्सीकारांच्या झगड्यात तांकां तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीशाचेर टिका केली. बाणावले काँग्रेस उमेदवार रॉयला फर्नांडीसाच्या प्रचारा वेळार तो उलयतालो. लोकांनी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंतल्यान तेंची तिडक भायर काडची अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोजान सांगलें. कांय अपक्ष उमेदवार आपल्याक काँग्रेसीचो तेंको आशिल्ल्याचें सांगून लोकांची दिशाभूल करतात अशें ताचें म्हणणें. काँग्रेसीन जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत 38 उमेदवार उबे केल्यात. दवर्लेच्यान खबराकार संदीप तुयेकार, फोंडेच्यान कृष्ण नायक, बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी अनिकेत नार्वेकार. मुख्यमंत्री म्हूण जबाबदारी घेतलेल्या प्रमोद सावंतान निकतोच 1 वर्साचो कार्यकाळ पुराय केलो. मुख्यमंत्री म्हूण प्रमोद सावंताचे कामगिरीचेर नाखुश आशिल्ल्या रोहन खंवटेन तेचेर आरोप केल्यात. फाटलें वर्सभर तेणें असक्षम आनी निर्शेवणी हाडपी काम केल्ल्याचें रोहन म्हणटा. खणी चालू करपाच्या बोवाळांत
पर्यटन वाडीकडेन पुरायपणान आड नदर जाल्या खंय. तशेंच मुख्यमंत्री म्हण प्रमोद सावंत सगळ्या आघाड्यांचेर अपेशीत हल्ला खंवटे म्हणटा. सोऱ्याचेर लायिल्लो कर फाटीं घेतलो अशें आसले तरी सरकारी तिजोरींतली तूट तो कशी भरून काडटलो हाचेर श्वेतपत्रिका जारी करची अशें रोहनाचें म्हणणें. कितल्याशाच सरकारी कामगारांक फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन पगार फारीक केल्लो ना. मुख्यमंत्र्याक दिल्लीच्यान कंट्रोल करतात असोय तेचो आरोप. 1 वर्सान ज्वलंत विशय पळयले जातूंतल्यान द इनकॉम्पिटन्सी, द वीक लिडरशीप, वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर has been totally exposed. मादय सारकेलो विषय जो इतलो इम्पॉर्टंट आसा स्टेटाक, जितलो कॅज्युअल एप्रोच घेतला तो आज सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सिरियसनेस कितले ना तें दिश्टी पडटा. लास्ट 1 वर्स टुरिजम डिक्लायन, मायनिंग रिझम्पशन जातलें ही काणयो, पूण एक्चुअली रेवन्यू टू द स्टेट हेज बीन हार्डली एनीथिंग. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन is something which we have been talking from Kalangut, from the north to extreme south, whether it's rape, murders, prostitution, under the garb of spas, are continuously being exposed. Clearly कि 1 वर्ष झाले Chief Minister has failed on all grounds to deliver to the people of Goa. आज आमचे ZP इलेक्शन्साक हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन सोंपली. कॉर्नर मिटींग चालू केल्ल्यो कोरोना व्हायरसाच्या खातीर. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की मिटिंग्स गॅदरींग घेवच्यो न्हय म्हणून. ताज्या खातीर खूब जाणांनी आमी आमच्यो कॉर्नर मिटिंग्स कॅन्सल केल्यो, किपींग पब्लीक हेल्थ अँड सेफ्टी ऑफ आवर पीपल फर्स्ट इन मायंड. अनफॉर्च्युनेटली द चीफ मिनिस्टर एंड हिज क्रोनीज, including the BJP people, use this as a tool to go and have mass gatherings in every part of Goa. Unfortunately, we have a doctor chief minister who is used to talking but not practicing anything what he is talking about. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोनान भारतभर खवदळ घातला. लोकांमध्ये हो व्हायरस पातळचो न्हू म्हणून सगळे सरकारी विभाग आणि पुराय यंत्रणा कामाक लागल्या. राज्यभर सरकारान चालीक लायिल्ल्या उपाय येवजणांचो घेवया एक नियाळ. रेल्वे स्टेशनांनी कोरोनाची खरसाणेन तपासणी सुरू जाल्या. शुक्रारा मुखेल भलायकी अधिकाऱ्यान मडगांव रेल्वे स्टेशनाची स्वता वचून तपासणी केली. कोरोनाच्या बाबतीत खर तपासणी जाल्ल्या. अजून मेरेन एकय कोरोना बाधित सापडूंक ना तो सांगता. बुखार जिसको आता है उसको बाजू में करेंगे, फिल्टर करेंगे, नॉर्मल क्राउड से अलग करेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे. हम लोग डॉक्टर आके चेक करेगा कि क्या कंडीशन लगती है. उसको डाउट आ गया तो सेपरेट रखेंगे. एम्बुलेंस को बुलाएंगे सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से. डेडिकेटेड एम्बुलेंस है 108 सेपरेट. वो एम्बुलेंस से हम अस्पताल हॉस्पिटल भेज देंगे जहाँ पे OPD है 9 to 4 और उसके बाद कैजुअलिटी है. एंड दे विल डिसाइड इसको रखना है वापस भेजना है. तो यहाँ अभी हमें डाउट आ गए हम वहाँ भेजेंगे. ओके. अभी कुछ मिला है आपको? अभी तक नहीं मिला है. हम कल से स्क्रीनिंग कर रहा है. कल से आज तक एक भी केस ऐसा मिला नहीं है. मजगती सरकारान लोकांक मुफत मास्कां दिवची अशें शुक्रार दिसा NCPन आवाहन केलां. जे आमी मास्क विकते घेतात आनी सॅनिटायझर विकते घेतात हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष परत सांगता अख्खे गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी हेल्थानसून फ्री दिवपाचे. कारण तुमी पयशे लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा तुमचे जेवणाचेर. तुमी हे जेवणाचे तुमचे पयशे मोडू नाका आनी तुमकां जो म्हयन्याक जो पगार कितें मेळटा अख्खे MLAक तो पयसो म्हयन्याचो पगार 2 म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो किंवा एका वर्साचो पगार मिनिस्टर आनी MLA जाल्लेले आहा न्हू तेंच्यांनी आपले पयशांनी आमच्या गोंयच्या लोकांक हे फ्री दिवपाचे. आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गांवांनी शिगम्याचे धोल अजूनय वाजतच आसात. शिगमे निमतान संस्कृतीक कार्यावळी जायतच आसात. मंगळारा पेडणे केरीचे धाकटेबागच्या राष्ट्रोळी देवस्थानान जाल्यार बुधवारा चांदेल पेडणेच्या देवी सातेरी निराकारी देवस्थानान साबार धर्मीक सांस्कृतीक आणि कलात्मक कार्यावळी सादर केल्यो. दर्जेदार नाटकांचे लोकांनी आस्वाद घेतलो. मंगळारा 17 मार्चाक धाकटेबाग केरी पेडणेच्या राष्ट्रोळी देवीच्या मंदिरात तरुण हौशी नाट्य मंडळान दिधले दान सौभाग्याचे हे नाटक सादर केलें.
रुपेश नायकान त्याचे दिग्दर्शन केले. दत्तराम नायका सयत हेर कलाकारांनी आपल्या अभिनयाचे बळग्यार प्रेक्षकांची बरी मनरिजवण केली. पळयात ह्या नाटकातले काय खीण. शिगम्या निमतान चांदेल पेडणेच्या देव निरंकारी रंगमंचाचेर 17 मार्चाक विशाल गावसाचे 3 फूल 1 हाफ हे विनोदी, जाल्यार 18 मार्चाक द ग गोडसेचे पदां खातीर गाजलेले धाडीला राम तिने एका बनी हे संगीत नाटक सादर जालें. राज्य पुरस्कार फावो जाल्लो दिग्दर्शक रामदास परबाचो ह्या वेळार ग्रामस्थांचे वतीन भोवमान जालो. नाटकाक शिवानंद दाभोलकार आणि तुळशीदास परबान संगीत साथ दिली. थळाव्या कलाकाराबरोबर निवेदिता पुणेकर आणि स्नेहल गुरवान आपल्या सहज सुंदर अभिनयान प्रेक्षकांचेर मोनेळ घातलो. पळयात नाटकातली म्होवाळ पदां. केरी आणि चांदेल पेडणेच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेऊन शिक्षण खात्यान आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. 21 मार्चा सावन सुरू जावपी 9वी ते 12वी मेरेनच्यो सगळ्यो परीक्षा फुडलो आदेश येयसर फुडें धुकल्ल्यात. हे विशीं शिक्षण खात्यान एक परिपत्रक काडला. 10वी आणि 12वीच्या शालांत परीक्षांचो हेतून आस्पाव आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.